दवल्ली वाठारांतल्या उक्त्या कालव्याक लागून नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला। ह्या दिसांनी न्हावपाक कालव्यांत गर्दी जाल्ल्यान अपघात जावपाचो धोको उक्तायला। फाटल्या दिसांनी घडिल्ल्या दुर्दैवी घडणुकांचो उल्लेख करून अशे अपघात परतून जावचे न्हय हे खातीर प्रशासनान बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या। पळय, आम्ही सध्या आसा दवल्ली पंचायतीच्या फाटल्यान धाकटो कायनो लाव पळय थंय आहा। आनीक आयज म्हाका सकाळी फोन आयिल्लो, सकाळी म्हणजे 11 साडे 11 हांव दवल्लेचो एक्स सरपंच आतां प्रेजेंट पंच। फोन आयिल्लो आनीक म्हाका सांगपाक लागले हांगा भुरगे न्हांवता म्हणून, हे उदकान न्हांवता आनीक उदक फूल आसा म्हणून। जेन्ना थिंगा कितें वायट घडणी घडपाक शकता अशें म्हणून तेणी म्हाका सांगलें ते भुरग्यांक सांग आनीक हांगा न्हांवनाका म्हणून सांग। जेन्ना कितें वायट घडणुकी घडली आमच्या गांवांत घडटली अशें, आनी हरशी खूब बॉडी मेडिल्ली आहा हांगा। म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांक येवपाक ना जावन हांगा गेट घातल्यार बरी म्हणून। WRD कडेन रिक्वेस्ट आहा म्हजें हांगा गेट घालची म्हणून, कित्याक हे भुरगे येवन उदक न्हांवता जर वायट कितें घडोंक शकता। हांगा पडल्या वर आमगे अंडरग्राउंड कॅनल गेल्लो आहा, जेन्ना थोडो ओपन आहा मागीर तो क्रॉसिंग रेल्वे ट्रॅकाक लागून क्रॉसिंग गेल्लो आनी हें उदक टायटली वेर्ना वता, पंपिंग करून वेर्ना वता। जेन्ना हे गव्हर्मेंटान हाजेर थोडी दखल घेवची आनीक हे वेस्ट कितें येता तो उदकान हांगा येवन जाळीक लागिल्लो आसता तोय एक टेंडर करून क्लीन करचो, सायडीचो कॅनल क्लीन करचो, कित्याक हें उदक कंटिन्यू फ्लो जाता। जेन्ना आमच्या गांवांत आमकां शेताक बी उपकारता ते थोडे शेताक बी दिता। आनीक हे वायट घडणुकी नाका म्हणून आमी गव्हर्मेंटान दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन ती गेट घालची। जेन्ना काम चलता गव्हर्मेंटाचें तें बेगीन